जाल्यानंतर एक भयण जायते फावटी आमचे कडेन मागोवंक विचारताली आनी तिचें सगळें कार्य बऱ्या तरान जातालें. हे फावटी तिका थंय गेल्या जाल्यार कामां जावन काडलें आनी त्या वेळार ती बोब घालून म्हणा लागली कितें करचें म्हण म्हाका कळयत ना, खंय वयचें म्हण म्हाका कळयत ना, म्हाका दिल्यात फकत 3 दीस काम सोडून दुसऱ्यांक ताणें पळयलां खंय आनी दुसऱ्यांक ताणें पळयलें जाल्यार कितें करचें म्हण म्हाका कळीत जायना फादर. आनी ह्या वेळार कितें घडलें पळय देवान कडेन ती मागोवंक सांगलें आनी ती मागताली बरी मागण्याची मनीस ती आनी देव वयर तिका बारी व्हरतो बरो वचो सिंपल फेथ म्हणटा आमी. आनी तिणें मागोवन 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 तो मनीस कोण येवंक आसलो तो येवना. तो येवनातलें पळोवन कितें जालें त्या मनशांनी फाटीं हिका घेतलें, हिका थंय दवरलें आनी लगभग 2 वर्सां ही थंयच काम करूंक लागली. 2-3 वर्सां थंय काम करूंक ती लागली. फाटले दिसान तो मरण पावलो. त्या वेळार परत तिका प्रॉब्लेम जालें आनी ताणें म्हळें आमकां आनी कांय करूंक जायना, तुवें वचो जाय पडटलें. तिका सोदून 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 एक अंगविकला भुरग्याक पळोवंक तिका एक काम थंय मेळ्ळें. 2 दिसां पयलें कितें घडलें गे म्हळ्यार ती त्या भुरग्याक आस्पत्रेन गेल्या जाल्यार आस्पत्रेक वचोंक आसली आनी आस्पत्रेक वचोंक ती पैण करनासली. पैण करून जाल्लें तें देंवल्लीच ती वचून एक ब्रेड हाडया म्हणून एका अंगडी गेली. तांचे ते CID आसात थंय ताणें एकल्यान येवन हिका धरलें आनी हिचे कडेन पासपोर्ट डिमांड केलो. पासपोर्ट पळयता पासपोर्ट आसा, विजा डिमांड केली, विजा पळयता विजा ना. आनी ह्या वेळार तिका ताणें म्हळें तुवें आमच्या सांगात येवंक जाय, 1-2 चॉयस तुका दिता. एक चॉयस तुवें घरा वचयत एअरपोर्टार जावन घरा वचयत, दुसरें चॉयस तुवें जैलान बसो जाय. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. म्हज्या भाव भयणीनो परत तुमकां व्हरतो स्वागत ह्या शिकवणेच्या व्हरत्या उतरांक. सामान्य जावन आमी पळयत आसतना आमी एकामेका कडेन उलयता, आमकां उलोवंक कळयता. थोड्यांनी म्हणच्या म्हाका उलोवंकूच कळना, कितें करचें म्हण कळना, हांवें थोडे शब्द विंचून धरल्यार ते हेरां कडेन उलयतना म्हाका येना. त्या खातीर आमी कितें करता, आमी उलोवचें थोडें मस्त उलयता, थोडें उणें उलयता. थोड्यांक कशें उलोवचें म्हण कळीत जायना, त्या देखून ते म्हणटात हांवें उलोवचें ना, कित्याक हांवें एक शब्द उलयलो जाल्यार मागीर तातूंत कितें कितें जाता म्हूण आमी जायतीं जाणां अशें उलोवंक बी येता, एकामेका कडेन उलोवंक बी येता. उलोवंक बी येता कित्याक म्हळ्यार आमच्या थंय तसलें एक भें आसता, म्हज्या उलोवण्यान कांय चड उणें जाता काय, म्हज्या उलोवण्यान कांय चड उणें जाता काय. आनी हें उलोवणें आमी आमच्या जिवनांत खंयच्या तरान मांडून हाडटा ताचे वयर होंदोन आसा. थोडीं आमी बरीं उलयता, थोडें आमकां बरें उलोवंक कळटा आनी कांयच भें आसना, निराळ उलयता. कारण भुरगीं कशें पळय कशें येतात आनी उलयतात, तांच्या कडेन सांगल्या पुरो तुवें त्या सगळ्याक कितें आन्सर दिता, तांच्या कडेन कांय लिपोवंक ना. आमी उक्त्या मनाचे आसतना आमी बरें तरान उलयता. थोडीं फुडें उक्त्या मनाचें जावंक पुरो, पूण तांकां एक संकोच म्हळ्यार एक कितें एक दाक्षिण उलोवंक, आमकां उलोवंक कळीत ना म्हूण. उलोवंक कळीत ना म्हूण आमी बसल्या जाल्यार तशें बसतलें. ताच्या बदलाक आमी उलोवंक शिकचें. कितें उलोवंक आसा त्या प्रमाणें उलोवचें. थोडे फावटी चड उणें घडोवंक पुरो आमचे भास आनी आमी शब्द चड उणें जावंक पुरो, पूण तातूंत उलोवच्यान कांय हरकत ना. आमी केदाळय आमचे थंय कांयच वायट करिनातल्यार, बऱ्या मनांत आसल्यार, बरेपणांत आसल्यार, आमचे थंय कांय चूक ना जाल्यार चूक आसल्यार ती ओपन घेवची आनी बऱ्या तरान उलोवचें. तें आमी पयलें समजोन घेवंक जाय. आनी असलें वर्तें म्हूण आमी जियेत आसतना सोमी आमकां कितें म्हणटा, सोम्याच्या वर्त्या जिवनांत भागीदार जावंक ताणें ताच्या सिसांक आपयल्लें जावन आसा. 12 सिसांक पयलें ताणें आपयत आसतना ताचे 12 सीस ताका ताचे कडेन चड संवाद ते करिनातले, कित्याक ताणें आपयलें आनी ते गेले, तें एक आपोवणें ताणें घेतलें. पेद्रोक जावं दी, जुआंक जावं दी, तेच प्रमाणे जॅकोबा जावं दी, कोणाक ताणें मॅथ्यूवा जावं दी, ताणें आपयत आसतना येया म्हजो पाटलाव करा तितलेंच. आनी ते गेले. ते गेल्ले क्षण ताचे लागीं एक जावन उलोवंक साकोंक नात. उपरांत जेजू तांचे कडेन अल्टार उलोवन आपूण कोण म्हणून ताणें हेरांक दाखोवन दिलें. आनी त्या प्रमाणें हेर आपणातय एक जावच्याक म्हळ्यार ते सीस आपणातय तांकां बरोसो उदेलो. त्या भरोशांत ते ताची वळख धरून उपरांत म्हळ्यार कसो
पेद्रो म्हणटा तूं जावन आसाय क्रिस्त जिवांत जेजू, जिवान देवाचो पूत तूं जावन आसाय. कोणा लागीं वचो आमी? तुजे लागीं आसात उतरां ती जिविताची. कित्याक ताका आयकलां ताणें, ताजेर उलयला तो आनी उलोवचें की चड जेजून केल्लें सगळें ताणें पळयलां. त्या देखून ताका तें एक मोतींत आयलां, हो जावन आसा क्रिस्त मेस्सिया, जिवान देवाचो पूत. आनी त्या देखून वो त्या अधिकारान उलयता म्हणून ताका कळीत जाल्लें. तर म्हजे भावन आनी भयणीनो, आमी उलयता एकामेका कडेन. तर आमी एकामेका कडेन उलयतना आमकां थोडो बडी हरकत जाता. तर देवा कडेन कशें उलोवचें, देवाक आमी कशें कॉन्टेक्ट करचें म्हूण जायत्या जाणांक प्रॉब्लेम आसा. कित्याक तें प्रॉब्लेम गे म्हळ्यार देवा कडेन आमी कशें उलोवचें काय, खंयचे शब्द वापरचे काय म्हणल्यार एक संदेह आमचे थंय आसता. आनी ह्या खातीर तें कश्टांचें म्हूण थोड्यांनी चिंतलें जाल्यार देवा कडेन उलोवचें कश्टांचें न्ही. पूण आमी उलयता म्हणटा, अशें उलयतना आमी सांगता प्रायम मिनिस्टर जाल्यार मेळ्ळी सायब तुका मेळोंक जायना. ही एक सांगची रीत. वास्तवीक तरान पळयल्यार थोडे बडी आमकां थोड्यांक मेळोंक बारीत कश्ट जातात. थोडे बडी वकिलांक जावं दी, थोडे बडी पत्रपांक जावं दी, मेळोंक बारीक कश्ट मारतात. त्या देखून आमी म्हणटा कितले फावटी गेल्यार मेळना, कितें करचें म्हूण कळना. त्याच प्रमाणे आतां आमी पळयला अधिकारी आसात, तांकांय मेळोंक बारीक कश्ट. जावंक बरो तहसीलदार, चड जावंक बरो DC, जावंक बरो AC, थोडे फावटी ते तांकां मेळोंक म्हूण आमी नामी येरल्या दिसांनी गेले जाल्यार आमकां मेळटलें. ना तर थोडे फावटी ते मेळचे नात. तांच्या परिस्थिती लागून, तांच्या कामां लागून ते खंयच्या दुसऱ्या जाग्यार जाल्यार आमकां मेळना. त्याच प्रमाणे आमी पळोवंक गेलें जाल्यार देवाक मेळोंक कश्ट म्हणून चिंतलें जाल्यार तें ना. देवाक मेळोंक इजी. देव केदांळेय बिजी म्हूण नासचो ना. देव केदांळेय बिजी ना. कित्याक की म्हळ्यार देवाच्या वर्त्या जिवनांत सगळें बरेंपण तो आमकां दिता आनी त्या प्रमाणे तो सांबाळटा. देव आमकां मेळटा आसतना तो मस्त लागीं आसा म्हूण आमकां समजून येता. आतां तूं कितें चिंताय तें ताका कळीत आसा. देवाक कळीत आसा आमचे सगळे आटेवटे. देवा आमकां आमी कितें चिंतचें तें पयस आसा म्हूण आपलें तें सारकें न्ही. देव आमकां लागींच आसा, लागींच आसा म्हणून आमी घेवयेत. त्या देखून आमकां देव लागीं आसतना, देवा सांगता आमी आसतना देवच आमचे वाटो मुखारसून व्हरता. देवच आमचे वाटो मुखारसून व्हरता. जेरमिया प्रवादीच्या ग्रंथांत आमी पळयलें जाल्यार जेरमिया प्रवादी आमकां वर्त्या तरान कितें म्हणटा म्हणलें आमी आयकोव्या. जेरमिया प्रवादी वर्त प्रवादी जावन आसलो आनी त्या प्रवादीन म्हणलें उतरां चॅप्टर 23 वर्स 23 आनी 24, चॅप्टर 23 वर्स 23 आनी 24. हांव लागीं आसा तेन्ना मात देव उलयता तो सर्वेस्पर, आनी पयस आसा तेन्ना देव न्हय गाय. म्हाका दिसन अशें एका गुपीत जाग्यार आपणाकच लिपोवंक कोणाच्यान जाता. उलयता तो सर्वेस्पर. हांव सर्ग आनी संवसार भरता न्हय, उलयता तो सर्वेस्पर. लागीं आसा पयस आसा म्हूण आमच्या तकलेंत आमी चिंचे शिवाय सर्वेस्पर म्हणटा हांव लागीं आसा तेन्ना मात देव. हांव पयस आसतना हांव देव. दिसना म्हूण चिंतीत जाल्यार गुपीत जाग्यार हांव आसल्यार हांव देव. तुमच्या मुखार हांव दिसता जाल्यार हांव देव. त्या देखून जेरमिया प्रवादीच्या पुस्तकान आमी पळयता जाल्यार देवाचें सांगतपण आमच्या सांगाता सदांच आसा. देवाचें सांगतपण आमच्या सांगाता सदांच आसा. पळय आमी सेवचें तें वारें, हर एका दिसा आमी सेवता तें वारें देवाचें पळया. तें देवान दिवचें जावन आसा. ताणें रचलें आनी तातूंत तो नांगी. देवाची सृश्टी तें, देवाची सृश्टेचें तें वारें जावन आसा. तातूंत देव आमच्या सांगाता आसा. तो नांगी. एक मसली उपेत तर उदक आसा जाय. एक सुकणें उबलचें तर वारें आसा जाय. एक मनीस जियेचें तर देव आसात. पूण प्रॉब्लेम कितें म्हळ्यार देव नातिल्ल्या बरें आमी जियोवचें जावन आसा. जायत्या जाणांनी आमी देव नातिल्ल्या बरें जियोवचें जावन आसा. आनी ह्या देखून आमच्या जिवनांत थोडे फटेन देवाचो अभाव जावचो आमी पळयता. अभाव जावचो आमी पळयता. कितें आमी पळयता तशें म्हळ्यार
देव नातले बरी आमी जियेता देव सांगता आसतना आमी बरी जिणी जिवंक जाता आमची जिणी वायट जाली जाल्यार देव आमच्या सांगता ना म्हणल्यार अर्थांत आमी जियेता त्या देखून पयलेंचे थोडे कवी जावं दी पयलेंचे थोडी मुनी ऋषी जावं दी ते म्हणटात देव नातुल्लो जागो खंयच ना देव नातुल्लो जागो एकच एक ना आनी तो देव हर एका जाग्यार आसा म्हणून ते सांगतात त्या देखून मोगाच्या भावना आनी भयणीनो देव आमचे कडेन कसो उलयता देव आमकां लागीं आसा गी म्हणल्यार आमी पळयलें जाल्यार कीर्तन 139 कीर्तन 139 7वी आनी 8वी वळ आमकां अशें सांगता तुज्या आत्म्यांत हांव खंय म्हूण वचो तुज्या आत्म्यांत हांव आसा तुज्या सांगातांत हांव आसा तुज्या आत्म्यांत हांव खंय म्हूण वचो तुजो मुखलो हांव खंय म्हूण पळापळ घेवं सरकार हांव चडन जाल्यार थंय तूं आसाय पाताळांत हांव आड पडन जाल्यार थंय तूं आसाय खंय गेल्यार देव आमच्या सांगता आसा तुज्या आत्म्याक सोड हांवें खंय वेच्या बरी ना देवाचें अस्तित्व हर एक घडये थंयच आसा आनी देव आमच्या सांगता सदांच आसा हांव ताका पळापळ घेवन ताचे तो सुकारी मारूंक गेलो जाल्यार म्हाका कांयच करूंक जावचें ना सरकार हांव चडन जाल्यार थंय तो आसा पाताळांत हांव आड पडन जाल्यार थंय तो आसा त्या देखून आमच्या जिवनांत हर एका घडये तो आसा तो आमच्या सांगता आसा म्हणल्यार एक भोगाप आमकां सदांच आसूंक जाय त्या देखून आमी देवांत सुकारी मान वचोंक चिंतलें जाल्यार आमचे इतल्याक आमी ते सुखीदाड भोगोंक शकता थोडे जाण म्हणटात हांव नास्तीक म्हाका कांयच देवार बातेणी ना देव आसा म्हणून हांव चिंतना हांव म्हजें जिवन जियेता नास्तिकान देवांत पळापळ घेतल्या शिवाय देवान नास्तिकांत पळापळ घेवना देव ताचे सांगता सदांच आसा पूण देव आसल्यार देवा कडेन उलोवचें हाणें सोडलां देवाक पातयेवचें हाणें सोडलां देवा कडेन संबंद हाणें सोडला आमच्या वैयक्तीक जिवनांत तुमी पळयलें जाल्यार आज सगळीं कुटुंबां एक जावन जिवोवचें आमी पळयना एक तापावत आसता एका कुटुंबांत एक व्हडा कुटुंबांत एक सांदो म्हणी आपल्या जिवनांत कितें तिसें चिंतून त्या प्रमाणे त्या कुटुंबान मानास्ताप हाडटा हें आमी पळयता थोडीं कुटुंबां सांगत येता व्हडलीं कुटुंबां सांगता आमी पर एक दीस एका द्विपाक गेल्या दाळा तें लागलो मनीस म्हणा लागलो एकवट पळयचें जाल्यार आमच्या इतर मुस्लीम भावांत हें पळय जाय फादर कित्याक म्हण विचारलें हांव ताका कित्याक आमच्यान तो एकवट ना गे हांगा जायते ह्या द्विपाक थोडें रिलॅक्स करूंक म्हण येतात आनी तातूंत आमचे व्हडलें कुटुंब आमी येदोळ पळोवन हांगा आयिल्लें ल्हानशें कुटुंब येतात आसतात बरें नासतात पूण ते मनीस आमकां फोन करून सांगतना ते म्हणटात आमचें एक ल्हानशें कुटुंब येता परवां आयतारा जागो आसा गी ते दाळा आमी विचारचें ल्हानशें म्हळ्यार कितलीं जाणां तुमच्यांत ताणें म्हळें गे ल्हानशें कुटुंब म्हळ्यार 81 जाणां 81 जाणां आनी तो म्हणटा म्हाका म्हज्या ह्या द्विपांत आसचो जागोत कुदरून तसो जागोत उणो आनी ते 81 म्हणटा आसतना हांवें येदोळ काणयलीं थोडीं आसलीं अशें ल्हान म्हूण चिंतून हांवें विचारतना तो म्हणटा 81 आनी उपरांत तो म्हणटा तांकां दुसरो एक दीस नमेरलो हांवें दिलो आनी त्या दिसा ते आयले ते आयिल्ल्या उपरांत संपूर्ण तरान तांच्या ग्रुपान पळयलें फादर कोलो एकवट मायमोग आनी तेंचे उलोवणें आनी थंय सुडाळ तरान आसात कित्याक आसलो एक ग्रूप तांचो त्या दीस आनी सुडाळ तरान आसले आनी व्हडलो ग्रूप एकामेकाक वांटून घेवचें सगळें हांव पळयतना म्हाका भोगलें जायते म्हणटा इतलो व्हडलो ग्रूप जाल्यार कशें ती एक करून आयल्यांत एका सांगात आयल्यांत आनी तांचे थंय तो एकवट हांवें पळयलो जावन आसा म्हणटात म्हज्या भावनान भयणीनो आमच्या जिवनांत जायते फावटी आमकां आतां ह्या दिसांनी ल्हान कुटुंबां पळोवन संवय जाल्या व्हडल्या कुटुंबां सांगता आसूं जॉयंट फॅमिली सांगता आसूं आमकां इल्ले कश्ट मारल्यात त्या देखून आमी कितें करता जॉयंट फॅमिलींत आसतना आमी म्हणटा ते किरी जाता थंय पूण ल्हान कुटुंब आसून आमी जियेल्या तर आमचें जिवन हेरां सांगता होंदोन जियोंक आमकां कश्ट मारूंक आसात त्या देखून म्हज्या भावनान भयणीनो आमी
कशें एकामेका थंय होंदोन जियोवचें, कशें एकामेका सांगाता आसचें आनी तें आमी एकामेका सांगाता आसतना देव आमचे सांगाता सदांच आसतना आमी मानस्तापान जियोंक जायना, एक कुद्र जावन आमी जियोंक जायना. आमी हेरां सांगाता बरसोन देवाचो मोग वांटून घेवंक आसा, देवाचो मोग आमी हेरांक कळीत करूंक आसा आनी तसलो मोग देव आमकां दिता, तो मोग आमी घेवंक आसा. खंयच्याय मनशाक तुका मेळोंक कश्ट जायत पूण देवाक मेळोंक कश्ट ना, तो सदां आमच्या सांगाता आसा. ताका काय म्हळें तो आमच्या सांगाता आसा. खंयसर देव आसा थंय मोग आसा आनी खंयसर मोग आसा थंयसर देव आसा. आनी हें बरेंपण आमी आमच्या जिवनांत घेतलें जाल्यार जुवांव सवांजल 14 अध्याय 18वी ओळ आमकां कितें सांगता, तुज्या आवय बापाय सोडल्यार हांव तुका सोडचो ना. एक आवय आपल्या पानोदिवच्या भुरग्याक विसरत जाल्यार हांव तुका अनाथ जावन सोडचो ना. कसलो एक अश्युरन्स देवान आमकां दिलां, कसलो एक दृढपण देवान आमकां दिलां आनी त्या प्रमाणे देवान दिता आसतना सोम्याच्या वर्त्या नांवान सगळें बरेंपण जावच्या हर एक वेळार तो आमच्या सांगाता सदांच आसा. रोमाघरांक बरयलें पत्र 10 अध्याय 13व्या वळेंत उलो मार, देवाक उलो मार आनी उलो मारल्या वेळार देव तुका लागींच आसा म्हणटा. संपावल सॉल जावन आसतना जेजू क्रिस्ताची सावळी ताका जायनातली, जेजू क्रिस्ताचें नांव ताका आयकूंक नाकारलें, पूण केन्ना जेजू ताका आपडटा आनी आपल्या जिवनांत ताका भागीदार करता, तो जेजूच्या जिवनान वांटेली जाता, त्या वेळात हांव ताचें जिवन संपूर्ण तरान नव्यान रुपीत जाता. आनी नव्यान रुपीत जातना कितें जाता, नव्यान रुपीत जाता आसतना तो देव थंय एक जाता, जेजू क्रिस्त थंय एक जाता आनी त्या खातीर तो म्हणटा उलो मार आनी तुजो देव लागींच आसा, तुजो देव लागींच आसा. एक निदर्शन तुमच्या मुखार हांव दवरतां. जाल्लें घडीत देव आमकां लागीं आसा गी, देव आमचे मागणें आयकता गी, देव आमचो ताळो आयकता गी, देव आमच्या उल्या पाळो दिता गी, ह्या देवाक कळीत जाता गी. हें घडीत घडिल्लें जावन आसा इस्रायलांत. इस्रायलांत एक भयण जायते फावटी आमचे कडेन मागोवंक विचारताली आनी तिचें सगळें कार्य बऱ्या तरान जातालें. हे फावटी तिका थंय गेल्या जाल्यार कामां जावन काडलें आनी त्या वेळार ती बोब घालून म्हणूंक लागली, कितें करचें म्हण म्हाका कळीत ना, खंय वयचें म्हण म्हाका कळीत ना, म्हाका दिल्यात फकत 3 दीस काम सोडून दुसऱ्यांक ताणें पळयलां खंय आनी दुसऱ्यांक ताणें पळयलें जाल्यार कितें करचें म्हण म्हाका कळीत जायना फादर. आनी ह्या वेळार कितें घडलें पळया, देवान कडेन ती मागोवंक सांगलें आनी ती मागताली, बरी मागण्याची मनीस ती. आनी देव वयर तिका बारी व्हरतो बरो वचो, सिंपल फेथ म्हणटा आमी. आनी तिणें मागोवन तो मनीस कोण येवंक आसलो तो येवना. तो येवनातलें पळोवन कितें जालें, त्या मनशांनी फाटीं एका घेतलें, एका थंय दवरलें आनी लगभग 2 वर्सां ही थंयच काम करूंक लागली. 2-3 वर्सां थंय काम करूंक ती लागली. फाटले दिसान तो मरण पावलो. त्या वेळार परत तिका प्रॉब्लेम जालें आनी ताणें म्हळें आमकां आनी कांय करूंक जायना, तुवें वचूं जाय पडटलें. आनी त्या वेळार तिका आयलें जाल्यार तिका हांगा थोडें लोन आनी आशिल्लें तें सारकें संपूर्ण करून ती रावल्ली मात्र आनी थोडो वेळ तें काम कर, थोडे म्हयने काम कर, मागीर येवं येता म्हण ती चिंतून आसली. आनी अशें आसता तिका सोदून एक अंगविकल भुरग्याक पळोवंक तिका एक काम थंय मेळ्ळें. काम मेळ्ळें जाल्यार तिच्या कडेन पासपोर्ट आसलो, ती साडे विजा नासली, पूण ती त्या घरांत ती काम करताली विजा ताणें अप्लाय केल्लें आनी तें बारीक कश्टांचें काम ती करनासा. ती म्हणटा एक मस्त कश्ट आसा तें काम जाल्यार हांव सोडिना, कित्याक हांव तें काम करूंक म्हण आयल्या, हांव तें काम करतालें आपल्या कुटुंबा खातीर, ती तें काम करनासा. 2 दिसां पयलें कितें घडलें गे म्हळ्यार ती त्या भुरग्याक आस्पत्रेन गेल्या जाल्यार आस्पत्रेक वचोंक आसली आनी आस्पत्रेक वचोंक ती पैण करनासली. पैण करून जाल्लें तें देंवल्लीच. ती वचून एक ब्रेड हाडया म्हणून एका अंगडी गेली, कित्याक थंय हॉस्पिटलान रावता आसतना दुसरें कांय नासलें. ब्रेड हाडया म्हूण ते अंगडी वता आसतना तांचे ते CID आसात थंय ताणें एकल्यान येवन हिका धरलें आनी जेडे पासपोर्ट डिमांड केलो. पासपोर्ट पळयता पासपोर्ट आसा, विजा डिमांड केली, विजा पळयता विजा ना. आनी ह्या वेळार तिका ताणें म्हळें तुवें आमच्या सांगात येवंक जाय, एकच 2 चॉयस तुका दिता. एक चॉयस तुवें घरा वचयत, एअरपोर्टार जावन घरा वचयत, दुसरें चॉयस तुवें जैलान बसों जाय. आनी ती तांचे कडेन म्हणूंक लागली म्हाका जैलान बसोंक नाका,
हांव घरा वचूंक तयार आसां एअरपोर्टांत वचून घरा वचूंक तयार आसां पूण तिच्या मतींत कितें करचें म्हूण कळीत नासतना तिचें बॅग आसलें आनी हें बॅगांत एक कोंत आनी एक कुरीस आसा आनी तो कुरीस आनी कोंत तिणें भायर काडलें आनी तें आपल्या मुठीन धरलें आनी मुठीन धरून तिका कितें ह्या वेळार कितें करचें म्हूण कळीत ना ते तिका आपण व्हरोंक आयल्यात आनी ते आसात ते व्हॅनान ते आसात आनी अशें आसतना कितें जालें तें त्या व्हॅना भितर रिगता पयलें तिणें म्हळें म्हाका एक फोन कॉल करूंक आसा म्हज्या धन्याक एक फोन कॉल करूंक आसा म्हणटना ते आयकलें ना फोन कॉल करूंक जायना ती व्हॅनार गेली आनी व्हॅनार वता आसतना परत तिणें आनी एकल्याडें विनंती केली आनी म्हणा लागली म्हाका इल्लें फोन दी एक शब्द उलोवंक आसा आनी तिणें जस्ट सांगलें तांकां एक शब्द उलोवन तिणें तांकां सांगलें हांव अशें शिरकल्या म्हाका ताणें धरलां विजनांतल्या खातीर ते म्हाका आतां एअरपोर्टाक वचचें म्हणटात ह्या जैला वचचें म्हणटात खंय व्हरता म्हूण म्हाका कळिना तितल्या ताणें फोन व्हरून काडलें बॅग व्हरून काडलें फोन व्हरून काडलें हिचे कडेन आसलें फकत एक कोंत आनी एक कुरीस तोय ताणें पळयलो आनी म्हळें तें दिचें म्हळें तिणें सांगलें म्हज्या मागण्याचें ह्या मागण्याचें हांव दिवंक तयार ना आनी ताणें तिका सोडलें भितर वता आसतना ती म्हणटा आनी एक जैलीत तें व्हॅन ताचे भितर फकत लायट आसा भायर कितेंच दिसना कोण आसा कितें आसा कांयच कळना खंय व्हरतात म्हणी कळना वाटी दिसना वाटी कळना भायलें खंयचेंय दृश्य तिका दिसना मुखल्यान ड्रायव्हर आसा ड्रायव्हरचे आनी हांकांय कांय दिसना अशें आसतना तातूंत ती म्हणटा ते एक जाण फिलिपिनस बायल मनशां आसलीं फिलिपिनांत तांकां हांवें धरून हाडिल्लें आनी तांकां एकामेका उलोवंक सयत तें अवकाश नातुल्लो कित्याक ताणें एकामेका उलयलें जाल्यार CC कॅमेरा पळयताले आनी तांकां ते बारी स्ट्रिक्ट धरताले कित्याक तांचे कडेन विजा ना म्हणून कळीत जालें जाल्यार तांकां जायते हारस्ते करताले आनी अशें आसतना ते वगत बसलें आनी बसोन एकूच ते म्हणटा हांवें देवा कडेन मागलें देवाक उलो मारलो असो म्हणटा तें आमचे बापा एक मागणें हांवें घडये केलें तें आमचे बापा मागणें करन मागीर म्हज्या तोंडान खंयची उतरां आयलीं देवाचे खंयचे मागणी आयली म्हाकाच कळीत ना म्हाका कितें सकळी म्हज्या तोंडांत येतात त्या प्रमाणे हांवें हाक बोप मारली देवा कडेन एकच म्हाका जेजू तूंच म्हाका आदार जेजू तूंच म्हाका आदार तूं सोड म्हाका कोणूच ना जेजू शिवाय म्हाका कोणूच ना हे कितें म्हाका करतात म्हाका तें कळीत ना जेजू तूं म्हाका राखणी सांबाळ जेजू तूं म्हाका राखणी सांबाळ एकच ह्या वेळा ते मुखार वतालीं वाहन वयचें तिका कळटा आनी मुखार बसल्यार कोणी दिसना आनी त्या वेळार तिणें कितें भगवंत तें आसलें एक ल्हान दंपल्यांत ताणें परत विनंती केली म्हाका म्हज्या घराक सांगोंक जाय गांवांत हांव येवन आसा म्हणून त्या तुका म्हाका इल्लें फोन दिया ते म्हणूंक लागले ना फोन दिवंक जायना ताणें म्हळें म्हाका एक घडी भर उलोवंक दिया तांच्या कडेन हांव उलयतां ते म्हणूंक लागले तुका देव येयल्या उपरांत तुवें उलयवेत देव येयल्या उपरांत उलयत तांचे कडेन थंय वचून उलय हाका कळीत जावना थंय वचून उलय म्हळ्यार गांवाक वचून उलोवचें गी एअरपोर्टार सोडटात गी ह्या जैलान दवरतात गी ताका कांय समजोंकूच ना ह्या वेळार ते म्हणटा हांवें देवा कडेन एकच मागलें देवा जें कितें तूं म्हाका करूंक आसा त्या प्रमाणे कर हांवें कांय अन्याय करूना देवा हांवें कांय तुका दुखोवना कोणाकी हांवें दुखोवना म्हज्या जिवनांत सगळें बरें म्हणून हांव करन येवन आसा तर म्हाका तूं सोंड घालिनाका म्हूण हांवें देवा कडेन मागलें ह्या वेळार ती म्हणटा देवा कडेन मागता आसतना देवान म्हजें मागणें आयकलां म्हणल्या बरें म्हाका बगलें कशें बगलें गे म्हळ्यार त्या व्हॅनान बसोन आसतना म्हाका बगलें हांव जेरुजालेमा वतालें तूं जेरुजालेमा वताय म्हणून एक आवाज म्हज्या अंतस्करणांत आयकलो म्हाका म्हणटा ती आनी म्हाका कांयच कळिनातलें कितें घडटालें म्हणलें म्हज्या काळजांत अंतस्करणांत एक आवाज म्हणटालो तूं जेरुजालेमा पाटी वेतालें हांव बसलीं सुचकात सोडलें देवा कडेन मागलें पळया मोगाचें नांवाचे पयले फावटी सांगता आसतना एका ह्या जाग्याचें निदर्शन दिवन हांवें म्हणलें आसा आमी चड जावन कितें जाता ट्रबल येता आसतना प्रॉब्लेम येता आसतना कांगाल जाता हांव कितें करीत कळीत नासतना कलबुलो जाता हांव पूण आमी मागलें तर तो खंडीत जावन आमचें मागणें आयकतालो पळय आतां देवा कडेन कशें उलोवचें म्हणटा म्हाका देवा कडेन काल उलोवचें म्हूण कळीत नासलें फादर देवा कडेन कशें सांगचें म्हूण कळीत ना हांवें सांगलें देवा म्हजी काकूत म्हजी बिरमत पाव म्हाका कळीत ना पळया तसो बार्तिमेस म्हणूंक लागलो देवा जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी काकूत कर म्हजी बिरमत पाव तींच उतरां हांवें उसारलीं कशें उसारलीं म्हणून म्हाका कांय कळीत ना म्हजी काकूत कर म्हाका राख म्हाका सांबाळ म्हज्या तोंडांत आयिल्लीं उतरां सगळीं हांवें सांगलीं देवाक उलो मारलो जेजू उलो मारलो जेजू उलो मारलो
आनी ते म्हणा लागले आतां म्हाका कळीत ना ते खंय हाडून रावयलें ताणें म्हणून. आनी रावयले उपरांत ताणें म्हाका देवांक सांगलें आनी ते म्हणा लागले म्हजें बॅग ताणें म्हाका दिलें, म्हजें फोन म्हाका दिलें. आनी आतां ते म्हणा लागले तुका कितलें तुमच्या घराच्या हाडें उलोवंक या तुज्या धन्या कडेन उलोवंक आसा तुवें उलयत. त्या वेळार हांवें चिंतलें हे म्हाका खंय व्हरून घालतात काय. आनी तांणी म्हाका सांगलें एकल्यान म्हाका देंवयल्ल्यान म्हाका सांगलें तुवें सीदा जेरुजालेमाक वचचें, भिवोवची गरज ना. वी आर सॉरी, तुका कांय आमी दुखयलें जाल्यार 1-2 घंटेची तुजी परिस्थिती आमी पाड करून घेतली जाल्यार आमकां बक्षी म्हणून सांगूंक लागलें. तुका ओनरा लागीं तुवें वचचें, कोणा कडेन उलोवंक आसा तुका उलयवेत म्हणून सांगलें. दार बंद केलें. तेका फिलिपिनाक तांणी आपोवन व्हेलें आनी म्हाका त्या एअरपोर्टा लागीं ताणें देंवयलें. आनी देंवयले उपरांत हांवें कितें केलें, हांव म्हज्या काळजां मनांत हांव रडलीं म्हणटा तें. म्हजे बॅग सकयल दवरलें, म्हजे फोन सकयल दवरलें. हांव देवाक आर्गां दिवन दिमभर पडोन 8 दीस मागोन म्हणल्या बरी रडलीं आनी रडलीं. त्या वेळार सायडीर आसलीं दोगा तेका जाणां पळोवन म्हणालें तुका कितें जालें. ते म्हळें कांय ना, कांय जावं ना, देवान म्हाका सर बरें केलां, त्या खातीर हांव सुस्कारून देवाक आर्गां दिवन आसा. आनी ह्या वेळार ते म्हणटा कशें त्या मनशान म्हाका देंवोन तूं पाटी जेरुजालेमाक वच तुज्या धन्या कर म्हणून सांगलें. तीं उतरां तीं येता आसतना म्हाका फात्योवचें न्ही, तें येदोळ जाल्लें ना. कित्याक ते म्हणटा येवडी धरलें जाल्यार एकच ताणें जैलान बसोवचें 3 दीस, मागीर तांकां डिपोर्ट करतात. ना तर अवकाश मेळ्ळो तर डायरेक्ट तांकां एअरपोर्टाची तिकेट फ्लायटाची तिकेट करून एअरपोर्टार जावन ताका धाडून दितात. त्या देखून ताका तें मोबायल आपणून सोडूना, तेजे बॅग आपणून सोडूना, कोणा कडेन उलोवंक ते सोडिनात. आनी अशें आसता ताका जायत्या जाणांनी उपरांत फोन कर म्हळें हें एक अजाप. आनी ते म्हणटा हें अजाप देवान म्हाका केलें, कित्याक हांव देवा कडेन उलोवनासलें. निरंतर कन्वर्सेशन आमचें आसलें. ते कितेंय करून दी, म्हाका कांयच पडोन वचनासलें, व्हरतात व्हरोन दी, कितेंय करून दी, हांव म्हज्या देवा कडेन म्हजें कम्युनिकेशन हांवें सोडूंक ना. देवा कडेन हांव उलोवनूच आसलें. पळया आतां देवा कडेन कशें उलोवचें म्हूण आमी चिंतलें जाल्यार देवाक उलो मार. सांत पावल म्हणटा उलो मार, उलो मार, उलो मार, देवाक तुज्या उलो मार. पळया उलो मार. आनी ते म्हणटा निरंतर 1 मिनट 1 सेकंड म्हूण गळीत नासतना त्या प्रमाणे म्हज्या देवा सांगाता म्हजें निरंतर संभाशण चल्लें. निरंतर देवाक उलो मारलो, देवा कडेन हांव उलयलीं. जायते जाणां आमी थोडी जाणारी म्हूण चिंता, त्या देखून आमकां जायती जाणवाय आसा, त्या देखून आमकां उलोवंक कळटा, आमकां थोडे बायबल इंटरप्रिटेशन करूंक कळटा आनी थोडे बूक वाचून आमकां जायत्या मागण्या विशयां कळटा म्हूण आमी सांगल्यार कांय कळीत नासली. चली ती म्हणटा हांव देवा सांगता निरंतर उलयल्ल्या देखून देवान म्हाका सुटका दिली. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. देवान ताका सुटका दिली. आनी ती सुटका कसली ते म्हणटा ती सुटका वर्ती जावन आसली. देवान म्हाका इतल्या आपुरबायतरान तें हांव सुटका सोडयलें आनी हांव आज परत त्याच जेरुजालेमांत आसा. तें धांवी गेलें, फाटीं गेलें आनी आपल्या धन्या लागीं तें मेळ्ळें. तेज्या दोळ्यांत दुकां देंवलीं. ताणें म्हळें थँक्यू सो मच. जें कितें तुमी केलां म्हाका कळीत ना, पूण म्हज्या देवान असर हें केल्यांत. म्हज्या देवान असर. आनी ते म्हणटा ताणें म्हाका धरले जाल्यार हांवें तांकां सांगलें माय लॉर्ड वील नॉट लीव मी. ताणें विचारलें काय आर यू शुअर दॅट युअर लॉर्ड वील नॉट लीव यू. आय एम व्हेरी शुअर दॅट माय लॉर्ड वील नॉट लीव मी. ताणें ताका सांगता आसतना तो लेट अस सी म्हणा लागलो काय. लेट अस सी. पळया देव तुका सण सोडिना म्हळ्यार एक निदर्शन तुमच्या मुखार दवरलें. ताचे उपरांत ते म्हणटा इवन ताका एजंटान फोन कर म्हळें खंय म्हज्याच बायलेक ताणी भितर घालता आसतना वकिलांक व्हेलें आनी कोणाचें इन्फ्लुयन्स हाडलें, ताका सोडोवंक जावना, तुका कशें सोडलें. हांवें म्हळें देवाक सगळें साध्य आसा. वकिलाचो वकील देव, वळखीचेचो वळखीचे की वट्टो देव. तुका ताणें सोडयलां तर तें वर्तें अजाप तुज्या जिवनांत ताणें केलां. चड आनी चड मापान देवाक आर्गां दी, देवाचो उपकार बोड. ते म्हणटा त्या देवाक हांव केन्नाच म्हज्या जिवनांत कितेंच उणें करची ना. हर एक हांव देवाच्या
निर्मळे प्रमाणे जियेतलीं त्या देवा प्रमाणे हांव वेतालीं आनी अशें आसता ते म्हणटा देव म्हजे सांगता आसतना देव म्हाका बऱ्या तरान पसतना सगळें बरेंपण देवच करता. मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो आमी जिवनांत थोडे फावटी भियेता कित्याक आमकां देव कसो येवन आमचे सांगता रावता म्हूण आमकां कळीत ना. त्या तुका आमचें जिवन भिवकुरें जालां. भियेच्या जिवनांत जेवसार काम करता त्या खातीर आमकां कितें करचें म्हूण कळोंक नातल्या वेळार हांवें उलो मारूंक जाय त्या देवाक. खंय जावन धैर्य आयलें म्हूण कळीत आसना पूण देव आमच्या उल्याक पाळो दिता. देवाचो मोग करूंक आमकां वर्त्या तरान जाय. जेजू म्हणूंक आमकां वर्त्या तरान अवकाश आसा. तो जेजू आमचे कडेन उलयता आनी आमी ल्हान आसतना इस्काला वेतना मायन म्हळ्यार आसा जेजू म्हूण सांगा, जेजू म्हूण सांगा. देखून हळयेंतल्यानी आमी जेजू म्हूण ताचें नांव उलो करता आसतना तो आमकां दिता तें सल्वसांव, तो आमकां दिता तें वर्तेपण, तो आमकां दिता ताच्या जिविताचें नवें सांव. मोगेच्या भावान आनी भयणीनो God so loves the world. God still loves the world. God is going to love the world forever. त्या देखून म्हाका आनी तुका देवान दिल्लें वर्तेपण तेंच जेजूचें नांव. ते जेजूच्या नांवाक आमी उलो मारया. जेजू कडेन निरंतर आमी उलयव्या. कितेंय घडोवन दी, कितेंय जावं दी, देव आमकां सांबाळटा, देव आमकां पळयता, देव आमच्या जिवनांत हर एकी हाण घालता. सोमेच्या नांवान सोमेच्या आमले रक्ताचें बळ तुमच्या हळयेकला थंय यथेश्ट मापान वाळोवन दी. देव तुमचे थंय अजापांची अजापां करून दी. देवाचो वर्त विस्तार आशिर्वादान तुमचेर आसूं दी. विनोद गंगोळी आनी तेज्या टिमाक आनी आमी सर्वांक जाय जाली बरी भलायकी तो दिवं दी. हो म्हयनो जावन आसा जेच्या पवित्र काळजाचो म्हयनो. आमची काळजां जेजूच्या सांगात एक जावं दी. आमचे उलोवणें आमच्या काळजां मारिपात त्या जेजूक पावों दी. आनी जेजू आमचे कडेन उलयता तें उलोवणें आमकां आमच्या अंतस्करणांत दवरी आयकों दी. आनी त्या प्रमाणे आमी जियेत आसतना सोमींत आमचो आदार. सोम्या तुज्या बिणे आमकां ना दुसरो कोणी. आनी तसलें बरेंपण तूं दिवंक आयलाय. तुज्या वर्ता जिवितान आमकां वांटेली कर. सोम्याच्या वर्त्या आदारान आमी मागया. सरेस्वर आमच्या मंगळा बापा चड आनी चड मापान बरेंपण दिवंक आयिल्लो तूं आमच्या वर्त्या जिवितान तसलें असर कर, अजापां कर. चड आनी चड मापान आमकां राख आनी सांबाळ. तुज्या वर्त्या जिवितान वांटेली कर. तुज्या काळीज त्या वर्त्या तरान मोगान पेटिल्लें आमच्या खातीर काळजा ये जेजूच्या म्हूण आमी केदाळाय गायता. काळजा ये जेजूच्या पातक्यांक बुजोवणेच्या आमकां सदांच राखच्या. तुज्या मोगान आमकां बरच्या. सर वायटांतले विघ्नांतले आमकां निवारून बऱ्या तरान जिणी जिवंक आमकां पाव कर. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन.